page 6, A12. Ektaj Jesu, ami salia, aradon kor, triumfum portlia, vornutuka. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी भाग्योत मारयेच्या महामंदिराचें समर्पण हें कोत्ता. ही इगोर्ज रोमाक आसा. रोमाक 4 व्हडलीं बाजिलिका आसा. हे आमचे बाजिलीक धाकटुलें गोंयांत बोन जेजू बाजिलिका आसा तें धाकटुलें बाजिलीक. ती येद्दी व्हडली, हें सगळें परस व्हडलें, इतलें लांब आनी येद्दें व्हडलें तें आख्ख्या संवसारांत येद्दें व्हडलें मंदीर ना म्हणून अशें तें पाचारलें जाता. केन्ना बांदलेलें तें? सुरवात ताची अशी जाली. 355 ह्या वर्सा एक ओस्तोरियन तिचो घरकार, ताका भुरगें जायनासलेलें. म्हणटच ताणें आपली सगळी दौलत पळय आसलेली धन दौलत ती सायबीण मांयक दिवंक केलें. आनी ही येवजण ताच्या मदें जाल्या उपरांत तांकां एक सपन पडलें. आनी ह्या सपनांत अशें घडलें की रोमाक उनाल्याच्या दिसांनी बरफ पडलें. पूण तें सपनूच न्हय, तें खरें जालें. 4 ऑगस्टाचे 355 वर्सा हिम पडलो आनी हाका लागून हें तांचें सपन पळय आसलेलें तें एक इगोर्ज बांदूंक तांकां सायबीण मांयन सांगलें त्या सपनांतल्यान. आनी त्याच वेळार पाप सायब आसलेलो लिबारियस म्हणून ताकाय सपन पडलें की हांगसर एक इगोर्ज बांदूंक जाय आनी ताका लागून थंयसर ती इगोर्ज बांदून आयली. पूण ही इगोर्ज पोत्तून बांदली मागीर आनी ती 432 वर्सां ती बांदून आयली. कित्याक मातशी व्हड केली ती. आनी तेन्ना तें नांव तिका दिलें मेरी मेजर म्हणून, मारिया माजोरे. मागीर आनी एका पाप सायबान पायस द 1555 वर्सा ताणें मागीर हें फेस्त आख्खे इगोर्जेक म्हणून दिलें, युनिवर्सल फिस्ट म्हणून. आतां हातूंतल्यान आमी कितें घेवया? सायबीण मांय आमचे पासत सदांच विनंती करता. काल आमी भाग्योंत जॉन मॅरी वियानीचें फेस्त संभ्रमलेलें. तो कितें म्हणो जाणें? एक नमन मरे पुरो. एक नमन मरी म्हणीत तर देंवचार पार काडटा, पयस वेता आनी लागीं येना अशें म्हणून ताणें आमकां सांगलां. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपदेदाद देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. बापा, सोर्व देण्याच्या दातारा, आमच्याच कोरण्या आनी पुण्या वरवीं तुका मानता तसलीं जावंक आमकां तांक ना. देखून आमचीं पातकां पळय नासतना तुज्या पुताचे आवयच्या मागण्यान आनी पुण्यांच्या धर्मान आमचें तारण कर म्हूण आमी मागता
आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, त्या काळार इस्रायलाच्या सगळ्या कुळांचो हांव देव जातलो आनी ती म्हजी पोरसां जातलीं. सर्वेस्पर अशें सांगता, तलवारींतलीं वाटोवलीं तांकां ओरोण्यांत बोगसणें मेळ्ळें. इस्रायल आपल्या विसवाच्या जाग्यार वेता. पयस तावन सर्वेस्पर ताका दिश्टी पडलो. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला आनी म्हज्या मोगाक हांव थीर रावली. इस्रायलाचे आंकवारी, हांव तुका आनीक एकदां बांदूंक वेता आनी तूं बांदून येतली. नव्यान सुरंगायलोली कुशाल करतल्यां बरोबर आनी एक पावट ढोलकी घेवन तूं नाचूंक भायर सरतली. सामारियेच्या दोंगरांचेर आनी एक पावट तूं दाकामोडे लायतली. वोंपी वोंपून गेले, ते आपलें फळ बगूंक येतले. असलो दीस येवचो जालो की राकोणदार एफ्रायमाच्या दोंगरार बोबाट मारतले. उठात, सियोनार चडून वचुया, सर्वेस्पर आमच्या देवा सरशीं या. सर्वेस्पर अशें सांगता, जाकोबा खातीर कुशालकायेन ताळयो मारात. राष्ट्रांच्या फुडाऱ्याक जय जयकार करात. परगोटात, वाखाणात, आरडून म्हणात. सर्वेस्परान आपले परजेक सोडयली. इस्रायलाचो उरलोलो जोमो तो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. सगळीं म्हणुया. जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. राष्ट्रानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिंपडायल्लो तोच ताका जमा करता. जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच तो ताका राखता. आमचो जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बलिश्ट राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पराचीं उत्तम वरदानां बगूंक जोम्या जोम्यांनी लोटोन येतलीं. आमचो जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां संतोशान नाचतलीं. तरणाटे आनी म्हातारे बरोबर आनंद भरीत आसतले. तांचें रुदन संपोवन तांकां दितलो. संतोश तांकां बुजयतलो आनी दुखाचे बदलेक दितलो कुशालकाय. आमचो जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपसलो आनी देव आपले परचेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतांत कोडसुरून गेलो. आनी कानाचे एके बायलेन त्या प्रांतांतली येवन अशी उयेल मारली, सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकळूत कर. म्हजे दुवेक देंवचार जबर पिडापीड दिता.
पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना आनी लागीं येवन शिस्ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कर आनी धाड, ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परतीपाळून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल घराण्याच्या सांडलोल्या शेळ्यां सोरी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सरपटली. तिणें मागलें, सायबा म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, गोऱ्याच्या भुरग्यांचें खाण काडून सुण्यांच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेलें दोमनीर पडटा ते कुडके सुणेचे पेटेय खातात. तेन्ना परतीपाळून जेजून तिका म्हणलें, आगे, व्हड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. इस्रायलाचो लोक तो म्हणणें देवाची पोरजा जाल्लो. दुसरी चड करून ह्या प्रांतांत जी येतालीं ती पोरकी मनशां. पूण तांचोय बावड ताचेर आसलोलो आनी तिचो बावार्थ तो उगडापो करता. आमकां अशें दिसत की जेजू पळय बिलकूल तिका जाप दिना. अशीं कितलो कोणवाळो तो, कित्याक लागून तो जाप दिना तिका, कित्याक म्हणून तो अशें तिका म्हणटा, मेजा वयलें सुण्यांक काडून दिना आमी, उणो उडयना. पूण ती कितें म्हणटा, वय सुणी मेजा वयलें पडटा तें खातात. म्हणटा आमकां कितेंय थोडें तरी दी. पूण तिचो भावार्थ आसलोलो, भावार्थान सगळें घडटा. आयज आमी पळयता कशे भशेन पयल्या वाचपान आमकां देवान सांगलां की हांव तुमचो खरो मोग कोत्ता. हो मोग सादो न्हय, तो तोगना तसलो मोग. आनी तो ह्या मोगान थीर आसा. म्हणजे देव आमकां केन्ना सोडिना. आमचो फकत ताचेर बावार्थ आसूंक जाय. आनी बावार्थ आसत तर जितलो आमी हो बावार्थ खोलायता, चड करून जेन्ना आमचेर वायट प्रसंग कोसळटात, वायट वस्तू आमचेर येतात, तेन्ना आमी भिवंक फावना. आमी कितें कोत्ता, ते वायट वस्तू पळयता. जशे भशेन पेद्रू त्या वाऱ्याक पळोवन, व्हडलीं ल्हारां येतात तांकां पळोवन तातूंत बुडटा, ते भशेन आमी तातूंत बुडोंक लागता. ना, आमी ती ल्हारां येयली म्हणटच ताणें जशे भशेन म्हणलें, सायबा म्हाका पाव, आनी तो रोखडोच आमकां पावता. कित्याक तो पयस ना, तो आमचे भितरूच आसा. आनी आमकां भितरल्यान सान तो आमकां घोटाय दिता. भयणीनो आनी भावनो, ही आमी सदांच मनांत दवरया आनी केन्नाच आमी भियोवची न्ही. ताका चिटकोन रावलीं जाल्यार आमकां सगळें बाकीचें फावो जातलें. आनी आमकां कितल्या जाणांक जावंक ना, कितलें बरेंपण आमकां मेळ्ळेलें आसा, तर आमी देवा कारगां दीत रावया. सगळीं जाणां आतां आमचे अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता, ताका आमी हाजीर जावया. आनी प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना आमचे भितर आहा तितलें भायर काडून ताचेर दवरया. भितर कित्याक दवरता तें आमी? जावं आमची चिंतना बरीं वायट पोजडी जावं कितेंय जावं, हो आमची भावना, हो आमचे अणभव, आठवणी सगळें ताका दिवया. तो तें सगळें नितळ निर्मळ करून आमकां बरें पळय तें परतून दिता. आनी हे परी आमकां ताच्या बरेपणांत बोधता. ताच्या पवित्रपणान आमी भाग घेवंक लागता, कित्याक तो आमचे भितर आसा आनी तो पवित्र जावन आसा. तो जशे भशेन तो मागण्यांत रावतालो ते भशेन आमी ताका मागण्यांक रावंक रातचीं 5 मिनट, सकाळचीं 5 मिनट दिवया. सुबेज जाताल्या मागीर, पूण सुरवातेक 5-5 मिनट पुरो. हे परी ताका एकवठान रावली म्हणटच
आख्खी रात आमची मागण्याची जातली आनी जशे भशेन जेजूक आपल्या बापायची गोठाय मेळटाली तेच भाशेन आमकांय ती गोठाय मेळटली. आख्खो दीस आमचो जेजू बरोबर सारच्याक, सगली वस्तू ताका दिवच्याक आनी ताचे बरोबर ताच्या सांगाता आमचें जिवीत सारच्याक. तर ह्या वेळार आमच्या आख्ख्या संवसारा पासत आमी मागया. सोर पोदेदारान काकळुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. आमेन. Page 36, C20. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकालीन सोरथाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी साशणीक प्रकाश तिणेन संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांच्या सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान.
उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्ताचो गूट पोरगोटुया तुझ्या खुर्सा आनी पुना जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूडन रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दरमेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिचे पोती बाग्योन झुजे बाग्योन दौरम दूत आनी सर्वकालीन तुका मनवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन ताचो मोग जो आमचे सोबे आसा कित्याक तोच आमचे सोबेन जियेता जशे भाशेन ताणें आपल्या बापायक मागणें केलें सगल्यांक आपल्या काळजांत धरून तो तांकां बापायशी उबारतालो तेच भाशेन आमी सगळीं जाणां सगल्या पासत मागया चड करून आमचीं घरचीं आसात तितल्याय पासत आनी जीं इंतेसां आमचीं आसात ती सगळीं काळजांत दवरया आनी ताच्या पवित्र आत्म्यान म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन
सोर्व पातकांतली सुटोय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवळकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनांच्या सासनांक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां सोर आजीर आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान एकामेकाक आमी ताची शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक हे मागणें म्हणून ताका स्विकारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिल्लो कोसळूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page 68, D38. Soumia Jésus, amcia calzat ravon amcia calzat ravon Baba Gorson, Nevon Ailoi, amci sargomoni saloi, Sasnag dushi, eu son sare, amci mode bidar goce. Somia Jesu, amcia calzat ravon गेदोनिया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सुर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां जेजूचो मोग कोत्ता खरो, पूण सायबीण मांयचोय कोत्ता. आनी सायबीण मांय आमकां सदांच जेजूशी व्हरता, कित्याक जेजू आमचेच मदें आसा. आनी जेन्ना आमी तिचे कडेन मागता ती तितली आमकां ताचे सवें एकवटोन दवरूंक लागता. सगळीं वायटां विघ्नां पयस जावंक लागतात आनी देंवचाराक ती पयस कोत्ता. ताका लागून मीस सोमच्या आदी, घराव्याच्या आदी
हो निमाणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी एक नोमान मोरया म्हणया आनी काळजान थावन ती म्हणून हे परी जे आमकां जो मारी बाप्तिस्त व्यानीन सांगलां ते भाशेन आमी आमचें जिवीत सारूंक लागया. सुरवेस्पूत तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आनी आसूं सुरपुदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जे ठांय आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. वचून याद क्रिस्ता सोवें रावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज 207 T12.